बीजेपी सरकाराच्या कार्यकाळात बांधिल्ल्या रस्त्यांची काँग्रेस विजिलन्स चौकशी मागता। खयच्या खात्यान हे रस्ते बांधले, ताचो इन्चार्ज कोण, ताचेर काँग्रेसीक चौकशी जाय। रस्ते महिन्या भितर गायब जाता म्हूण यतीश नायक उलयलो। सगळ्यांत चड वाड लागल्या पणजे, येस ते इमेजिन पणजी आनी स्मार्ट सिटी काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न। Borde Road develops potholes within a month of hot mixing. Raya Ponda Road caves in at Ambora. Chogam Road tarred before monsoon developed potholes, which was tarred 1 month ago. City roads of Panjim. महिन्या पयली रस्ते टार केल्ले व्हावून वता की हे जे रस्ते गेल्या 6 वर्सांक केल्ले भाजपाच्या टेन्युअरात ताजेर एक विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी as to how these roads which were built have got washed away within days and months of they being constructed or repaired. मिरामार दोना पावलाचो बरो रस्तो फोडून कॉन्क्रीटाचो म्हूण नवो रस्तो केलो। आशिल्लो तोच बरो आशिल्लो। नवे रस्त्याची काँग्रेस चौकशी मागता। मिरामार दोनापावल जो रस्तो आशिल्लो, बरो रस्तो आशिल्लो, तो कॉन्क्रीट करपाचो प्रयत्न केलो आणि कॉन्क्रीट घाले ताजेर। तो रस्तो इतलो वाईट करून उडयला, बरो रस्तो काबार करून त्या रस्त्याचे निसंतन कशें करप हे त्या रस्त्या वयल्यान दिसून येता। ह्या फॅक्टर्सांची इन्क्वायरी जावपाक जाय विजिलन्साच्या मार्फत। तेन्नाचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें नोव्हेंबर 2015 सुमार त्या रस्त्याची पळोवणी केली। Unsatisfied with GSIDC explanations, asked CS to undertake an inquiry with independent persons. आता ह्या रिपोर्टाचे जाले कितें? ह्या इन्क्वायरीच्या रिपोर्टाचेर उशें दवरून कोण न्हिदला? This shows BJP's commitment to infrastructure. काय महिन्या पयलीं सरकार इमॅजिन पणजीम म्हणटाले, आता कळटा हांच्या तकलेन इमॅजिनेशन पणजे बद्दल कितें आशिल्लें तें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।